संतोषाची मेटा काढून कलतेपणी पुरपा सोडून सौम्य समोर येता ताची कृत्यामती आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां देता. संतोषाची मेटा काढून कलतेपणी पुरपा सोडून सौम्य समोर येता ताची कृत्यामती आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां देता. सर्वेश्वर तो देव आमचो रचनार सर्गा संसाराचो. सर्वेश्वर तो देव आमचो रचनार सर्गा संसाराचो. एका उतरान ताच्या संसार रची जालो आपल्या सारक्यान ताणे मनशाक रुपीत केलो देखून निसाकी बापय तो सर्वांचो. संतोषाची मेटा काढून कलतेपणी कुरपा सोडून सौम्य समोर येता ताची कृत्यामती आठवून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां देता. मोगाळ भाव भयणीनो, आज पास्कांच्या काळाचो 6वो आयतार. हें मिसाचें बलिदान हांव भेटोवन दिता. ज्या कोणाक कोविडा निमती इगर्जेक वचोंक जायना, जीं कोण हांतुळणार आसात, पिडेस्त जावन आसात, तांचे खातीर, तांच्या भलायके खातीर, सुटके खातीर आनी आशिर्वादा खातीर हांव मागतलो. कोवीड संकश्टांत सगळ्या संवसारा देव राखूं दी म्हण आमी मागया. आज मेयाची 9 तारीख. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांजू हांव आमकां सांगता, देव मोग जावन आसा. त्या मोगांत आमी जियेतना आमकां आनंद, व्हरतो आनंद आमकां लाभता. देवाच्या मोगांत हांव पयस वेतना आमी अस्कत जाता, वाट चुकता आनी आमी कितेंय करता थंय आमकां यशस्वी लाभना. मोगाचो न्हू, युकरिस्त जावन आसा देवाचो मोग. पास्काचो काळ देवान क्रिस्ताक आमच्या खातीर पाठयला आनी जिवन क्रिस्त आमच्या मदें आसा. तर त्या मोगांत आमी जियेवया. आमी त्या मोगांत जियेनासतना आमच्याच संवसारांत आमी जियेल्ल्या खातीर, आमच्याच उणेपणा वरवीं देवाक वयर शीण उसारल्या खातीर, देवाच्या वाटेन समकनासतना आमच्याच वाटेन समकल्ल्या खातीर पश्चातापया आनी बोगसाणें मागया. आनी आयच्या ह्या लितुर्जीद्वारी ताचो मोग आमचो करून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हणल्यार वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत भगवान सदां संवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून
आमकां ससण्याच्या जिविताक पावू. आमेन. Sumia takutkan, Sumia takutkan, Krista takutkan, Krista takutkan, Sumia takutkan. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, सगी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगीच्या राज्या सपद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोरवे भावापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता. सोमिया देवा देवाचे शेडे तूं संसाराचे पाप काढताय आमची ताकद. तूं बापाच्या उजवाक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. तूं मोगू सुदेवा तुझे एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळ्ळो. ताका तुवें संवसारांत धाडलोय. तूं तुजो मोग सारको उगडापो जालो. ह्या मोगाळ बापाची आमी खरी भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगान जियेवंक जेजून बसयल्लो मोगसो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकमणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतस कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडून पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हणलें, उठ, हांव एक मनीस. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकोन आसलेल्या सोमेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. जुदेव न्हय आसलेल्यांचेर
पवित्र आत्म्याचे देणे वतलें तें पळोवन पेद्रू सवे आयलेले सुनात केल्ले भवार्थी विजमीत जाले, कित्याक ते अतव्या भासांनी उलयतले आनी देवाक वाखणतले तें तांणी आयकलें. तवळ पेद्रून म्हळें, जसो आमकां तसो तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो आसता. तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणी इन्कार करीतवे? अशें तांकां जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान दिवंक ताणें फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणा सांगाता राव म्हूण तांणी तांचे लागीं विनंती केली. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडुपकार. सर्व जाणांगा हुजीर आपली सडवण सर्वेस्वरान कळीत केल्या. सर्वेस्वराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान ताणें पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. सर्व जाणांगा हुजीर आपली सडवण सर्वेस्वरान कळीत केल्या. सर्वेस्वरान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका असलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उडस काडला. सर्व जनांगा हुजीर आपली सडवण सर्वेस्वरान कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकान शेक असलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवासियानो, सर्वेस्वराक जय जय म्हणा. उल्हासून गितां गावून ताका हरसिया. सर जणांगा हुजीर आपली सडवण सर्वेस्वरान कळीत केल्या. सांजवांच्या पहिल्या पत्रांतले वास. मोगाच्यानो, आमी एकामेकाचो मोग करया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्यांक देवाची वळखच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे ते उगडाप केलो. मोग अंतो आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्यान न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्यान. आनी आमच्या पातकाचे पारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यान. देवाचे उतर हें. देवाचे वडोपकार. सोरेस्पराक जय जय. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगांय ताचेशी येता. सोरेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसू, तुमचे सवी आसू. जुवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावचे, म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन. ताज्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंसून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दिवचे, उरचे तसले फळ दिवचे म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो.
हो मुसो उपदेश तुम्ही एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो आयतार आनी हेची वाचपां आमी पळयल्यार मोगाचो आयतार म्हूण सांगयेत. ही वाचपां आमकां जेजूच्या मोगा विशांत, देवाच्या मोगा विशांत, एकामेकाच्या मोगा विशांत आमकां कळीत करतात, शिकोवन दितात. कोलकाताची तेरेजा म्हणजे मदर तेरेजा म्हणा लागली, संवसार बुकेला काणा खातीर न्ही, मोगा खातीर. आज आभाव आसा मोगाचो, प्रभाव पडला ह्या संवसारांत विविध नमणेचो, पूण तरीकी मनीस आशेता मोगाक. मोगाची उतरां तुमची बोगणां अर्थ करून घेवचो व्यक्ती, तुमचे ग्राणे आयकूनचो व्यक्ती, जावं बरो तुमचे कश्ट दूख कितें आसा ते सकड सांगतना तुमचे वयर गौरव दिवन आयकूनचो व्यक्ती आज उणें पडल्यात. कोणायचोय मोग आमी ह्या संवसारांत पळयल्यार तो एक 100% या 100% मेळोवंक साधना, 100% मेळोवंक साधना. सबार फावटी समालोचन करतना सांगतात म्हजो पती म्हजो मोग करिना, म्हजे पतीन म्हजो मोग करिना. आमचें एक्सपेक्टेशन केदाळा तें पावना, ते दाळा आमी चिंता तो मोग करिना म्हणून न्ही, त्या मोगावांत उणेंपण आसा. तर आज तें उणेंपण कोण भरती करून दिता? ह्या संवसारांत आमकां खंयचेंय सॅटिस्फॅक्शन दिना. कोणाय व्यक्ती लागीं तुमी विचारा, तो फुल्ली सॅटिस्फायड की संतोश बरीत की म्हळ्यार तो ताजेच रिजनां कारणां सांगता. आनी हर एकल्याक ताचे फिलिंग्स इमोशन्स म्हणटा हांव, बोगणां आनी भावना ती आसतात हर एकल्या थंय. आनी हर एकल्या थंय एक उणेंपण आसात. तें उणेंपण भरती करून दिवचे खातीर देव ह्या संवसाराक आयलो. देवान मनुश्य रूप घेतलें. आज आमकां तें संपूर्णता त्या मोगाची जेजू थंय मात्र मेळटा. देव आमचो मोग करता. त्या खातीर आज हांव तुमकां दुसरें वाचप घेता पयलें. कित्याक म्हळ्यार जुआंव ह्या मोगाचो भोग जोडिल्लो जुआंव. त्या खातीर जुआंवचें पत्रां पळया, जुआंवचें वांजेल पळया, त्या जुआंवचें उगडापण सकड आमकां सांगून दितात जुआंवचो अनुभव कितें गी म्हणून. आनी जुआंवचें बरोवणें ती तें आमकां दिसता. आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवा तावून येता. मोगाक कसलेंच कॅपिटल गरज ना, बंडवाळ घालीचंय म्हणना. मोगाक कसले अंतस्त गरज ना, ग्रेस्त दुबळो म्हूण गरज ना. मोग जावन आसा देवा तावन येवचो. एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक वळखता. तर आमी देवाची भुरगीं म्हूण जाणा जावचें कशें? जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक वळखता. आमी मोग करिना जाल्यार देवाक वळखना, हांव देवाची भुरगीं न्ही आमी, रागिस्त जावन जियेल्यार. पूण मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखच ना. पळया, मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखच ना. एक पती पत्नीचो मोग करिना जाल्यार, पतीन पतीचो मोग करिना जाल्यार म्हळ्यार तो मोग देवान तांच्या काळजान वतला. आवय बापूय भुरग्यांचो भुरगीं आवय बापूयचो मोग करिना जाल्यार, एका विगार जावं म्हज्या लोकांचो ह्या लोक म्हजो मोग करिना जाल्यार, पूण मोग करिनातल्या देवाची वळखच ना. त्या खातीर आज गरजेचें जावन आसा मोग. पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 13व्या वास्वरांत तुमी सगळो वास्वर वाचल्यार भावार्थ बरोवचो आनी मोग सर्वश्रेश्ठ जावन आसा मोग. आनी त्या मोगाचें डेफिनेशन आमकां जेजू थंय पळोवंक मेळटा.
कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे ते उगडापो केला. पळय आज देवाचो मोग आज साबार जाण म्हणून बरो देव म्हजो मोग करता की डज गॉड लव्स मी? येस. हाऊ डज ही लव्स मी? ही लव्स मी थ्रू जीसस. आमी कोणीय सांगूं नजो देव म्हजो मोग करिना म्हणून, तो जेजू द्वारे आमचो मोग करता. ताणें देवान आपलो मोग आमचे ते उगडापो केला, एकल्याच पुताक संवसारी धाडना. भगवन त्रिंदा दिसो दुसरो जण. मोग हांतू आटापून आसा, आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचें परीकपण दिवचे खातीर आपणाच्या पुताक पाठयल्ल्यांत. आमी पयलो देवाचो मोग केल्लो न्ही, आमी देवाक रसिल्ले न्ही, देवान आमचो मोग केल्लो, देवान आमकां रसिल्लें. त्या खातीर आमी देवाक विधेय जायचीं मोगान. आनी हेच्या पयल्या वाचपान तुमी पळयतात सान पेद्रूक एक दर्शन मेळटा. कर्नेलाच्या घरा तो पावता. कर्नेल जो बरो आमच्या प्रकार तो अनभावार्थी जुदेव वचूनय तो. आनी कर्नेलाच्या घराशी पावतस कर्नेल मुखार येता पेद्रूक आनी सरपडून पांयां पडटा. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें उठ, हांव एक मनीस. पळया पेद्रूचें कालतेंपण. आनी तो वेळ आमकां कळयत आसा ते सगळो तुमी एपिसोड 10 वसोर वाचल्यार कर्नेलाच्या घरा मागणें करतना पवित्र आत्म्याचे आशिर्वाद तो पळयता. तो वेळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें. आमकां हर एकल्यांक स्पश्ट जाय देव पक्षपाती न्हय. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता. कितलेशे जाण क्रिस्तांव न्हय आसले देवाक भियोन चलतात, सारकें तें करतात आनी तांकां कळीत आसा तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानूं वता. तर देवाक मानूं जाय जाल्यार देवाक भियोन चल जाय, सारकें तें आमी करी जाय. तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानूं वता. तसले आमकां मुखेल्या खातीर आमी मागोवंक आसा. पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच तांचो संदेश आयकून आसलेल्या सुमेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. जुदेव न्हय आसलेल्यांचेर पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सगळे आयिल्ले सुनात केल्ले भावार्थी विस्मीत जाले. कित्याक ते अत्व्या भासांनी उलयतले आनी देवाक वाखाणतले तें ताणें आयकलें. तवळ पेद्रून म्हळें, जसो आमकां तसो तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळा आसता. तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणी इन्कार करीत वे अशें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवी पवित्र स्नान दिवंक ताणें फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणा सांगाता राव म्हूण तांणी ताचे लागीं विनंती केली. मोगशे भाव भयणीनो, आमचो मनोभाव क्रिस्ता सारकें जायचें. आमचें जिवीत क्रिस्ता सारकें जायचें. आमी आमच्या राजावांत आमच्या शिनपान जियोवचें न्हय. आज पेद्रू कसो आज शिकता तशें पवित्र सोल्ल्यात हांव आमी शिकोवन कालती जाय आनी देवाच्या वाटेन चलोवंक शिकत जाय. अंतर्गितान आमी आयकलें, सर जॉन हांगा उजेर आपली सडवण सर्वेस्परांत कळीत केल्या. सर जॉन हांगा उजेर ताणें ताजी सडवण आमकां कळीत केल्या. आनी त्या सडवण्यो प्रिथुमेच्या शेकाच्या लोकांक ती सडवण तांणी देखल्या. सर भूनिवासी ताका जय जयकार करतात आनी उल्हासान गितां गायतात. त्या खातीर मोगो भाव भयणीनो, ह्या सडवणेच्या उजवाडांत आमी जियेवया. अशें वांजेलाचें वाचप ह्या दोनीय वाचपाचें मोगू आनी पक्षपाती न्हय कितें आमी वाचलें ताज्या विशयांत हांगा आमकां आयकूंक मेळटा. गेले त्या इतरा जुवांव 15 वसवर 1 ते 8 पर्यंत वाचलें. आज 9 ते 17 पर्यंत 30 वसवर. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. पळया, म्हज्या मोगान तफावत ना. तुमी म्हज्या मोगांत रावचे. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळना, ताज्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळचे जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात.
देवाचे उपदेश पाळटना आमी देवाच्या मोगांत रावता. त्या खातीर आज गरजेचे उपदेश आमी नियाळचे. आनी कितें जाता आमी ताजे ते रावतना? म्हजो संतोश तुमचे दे आसूं, तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास. व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. जेजूच्या वाटेन चलचें, जेजूच्या उतरा प्रमाणे जियेवचें, फरमायिल्लें करचें आमी ताजे इश्ट जाता. आनी जेजू सांगता आमकां तो साकर म्हणून आपयना. कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता कळीत ना. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सक्कड तुमकां कळीत केलां. तुमी भायर सरून वचून तुमी म्हाका विसून काडूंक ना. आज आमी आयकुचेर एकली चिंतया पयल्यान पयलें आमी जेजूक विसून काडूंक ना. आज बावतेजमो आमकां मेळ्ळें देणें. आज सलवासांवाचें देणें ताणें आमकां विसून काडल्यांत. आमी भायर सरून वचचें, फळ दिजें, उरचें तसलें फळ दिजें आनी बापा लागीं आमी कितें मागता तें सगळें तो आमकां दितलो. हो म्हजो उपदेश तुमी मोग करा. हांगा कितेंय व्हडलें पर्वत कोणूंक नात, गुडे कोणूंक नात. जेजूची शिकवण इतली संपेगी तो सिसांग दिता, आज आमकां दिता. त्या मोगान तर ज्या कोणाच्या काळजान मोग आसा तें घराणें आशिर्वाद जाता. आज मोगाचो अभाव आसले कडेन पिडा शिडा सडटा. शीण आसले कडेन प्रॉब्लेम सडटात. द्वेश आसले कडेन प्रॉब्लेम सडटात. तर आज आमची काळजां मोना जिवीतच मोगान भरच्या खातीर मोगा बरीत काळीज आमकां फावो कर जेजू म्हणून आमी आयच्या ह्या आमच्या लितुर्जींत आराधनांत आमी मागया. युकरिस्तांत आमी मागया. आमचे सगळे उणेपण जेजू भोगसून आमचो मनोभाव सारको करून ताज्या वाटेन समकोवन आमच्या सलवासावाचें आशिर्वाद आमी जोडूंक आमकां फावो करून दी. आमेन. सर्वेस्पर बापा, आज तुवें दिल्ली शिकवण देव पक्षपाती न्हय. देव म्हळ्यार मोग. म्हज्या मोगान तुमी रावा. यथेश्ट फळ दिया. आमच्या जिवितांत यथेश्ट फळ दिवंक आमकां कृपा दी. एकामेकाचो संवसाराचो सगळ्यांचो मोग करूंक, तुवें पळयल्ले बरी पळोवंक, तुवें चिंतले बरी चिंतूंक, तुज्या वाटेन समकोवंक कृपा दी. हो मोग निस्वार्थी मोग, हो मोग पवित्र मोग आनी तोच मोग हें युकारिस्त आनी हें तुजें उतर आमकां नितळ करून दी. पवित्रत्म्यान बरोवन दी म्हूण हांव मागतां. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करुया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तू सर आसनार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो क्लोज पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन सलमला, देवा तावन दीव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसलो करो देव. तो देवा तावन सलमला ताका रोसूंक ना. बापाच्या सुसैंबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवण्या पासत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मरीचे उदारी ताणें कोड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता ताव निपसला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय सामसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सतमानता, फातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवानपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो,
आमचे भावार्थाची प्रार्थना आतां देवा समोर दवरून आमी मागया. आमचे जवा बापा आमचे मागणें आयक. मागया आमी पापा फ्रांसिसा खातीर, कार्डिनला खातीर, गोवळ्या मणियरां खातीर, रिलिजियस भाव भावडां खातीर, सगळी पवी सभा सोलून व्हरूंक मुखेलपण दिल्ल्या ह्या मुखेल्यांचेर आशिर्वाद देवन येवं दी. पवित्रत्वेच्या बळान बरोवन ही स्वर्थ परगट करूंक जाय जाल्ली घटाय तांकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. कुटुंबा खातीर आमी मागया. कुटुंबाचे संदे पवित्रत्वेच्या कृपेन बरोवन पवित्रत्वेची फळां त्या कुटुंबान दिसून येवचें बरी. कुटुंबाच्या सांद्यांनी देवाक सागसांव जिवचें बरी. कुटुंबांत अशें उणेंपण पयस करून भगवेन कुटुंबा सारकें आमचें कुटुंबा कर म्हूण आमी मागता. हांव बापा आमचें मागणें आयक. पिडेंत उळवळच्या लोकां खातीर आमी मागया. जिणेंत ही पिडे शिडेद्वारी कंगाल जावन गेल्लीं कुटुंबां, कोरोना संकश्टद्वारी कश्टुंचीं कुटुंबां, क्वॉरंटायन जावन आसचीं कुटुंबां, वेंटिलेटर आसची आस्पत्रांत आसो लोक, ऑक्सिजनार आसो लोक, जेजू मारणान ती पिडेतावन करगांतावन संवसारांत राखून व्हर. हर एक कुटुंबांत अशी पिडा शिडा पयस कर. हर एक कुटुंबांत आनी हर एक व्यक्ती थंय तुजी भलायकी आशिर्वाद जावन देवन येवं दी. तांकां बेगीनच भलायकेन सांबाळून परत ह्या संवसारांत तुजो मोग करून जिवची कृपा फावो कर म्हूण आमी मागता. हांव बापा आमचें मागणें आयक. कितलींशीं जाणां मानसीक वत्तडांत आसात, मेंटल क्रायसीस. कितलींशीं जाणां निराश जावन जीवघाताच्या शिनपार आसात. एकसूरपण दोसता, भेंबिरान दोसता. जेजू ह्या सर लोकांचेर दया दाखय. ह्या सर पिडेतावन तांकां तूं राखून व्हर. डिप्रेशन आंकांतावन राखून व्हर. अशें तांणी बऱ्या भलायकेन जियोन तुका साक जावचें बरें कर म्हूण आमी मागता. हांव बापा आमचें मागणें आयक. मागया आमी संवसारांतल्या राष्ट्रां खातीर, राजकारभारां खातीर, पोरजे राज आसल्या गांवां खातीर हे सर जेजू तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. राजवटकी चलोवचें सो अहंकार गर्व पयस कर, भ्रश्टाचार पयस कर. तांच्या काळजांत भेंग घालून परिवर्तन दी. आनी एली संवसारचे जागे गांव मुखेली देवाच्या मोगान अभिशेक जावं दी म्हूण आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. इस्कॉलान कॉलेजीन शिकचीं भुरगीं बरोवचे बरीत फुडाराक राखून आसचीं हर एकलीं विविध नमणेच्यो परिक्षा बरोवन उत्तीर्ण जावंक राखून आसची. वैजांचेर नर्सांचेर वृत्ती विंसून काडूंक जाय जाली सारकींची जाणवाय तूं तांकां फावो कर आनी तुजो मजत तांकां देवन येवं दी. विजा इमिग्रेशन प्रॉब्लेम आसच्या लोकांचेर, कामां होगडायलेल्या लोकांचेर दया दाखय म्हूण आमी मागता. हांव बापा आमचें मागणें आयक. आमच्यो खासग्यो त्यो सवां समर्पण एक घडीभर मागया. सर्वेस्परा बापा, तुका आमी अर्गां होगळाप दिता. तुज्या मोगान तुवें आमकां आकार लाय आनी ह्या संवसारांत तुवें आमकां आसूंक फावो केलाय. तुजो मोगू आमचे अस्कतकाये वरवीं वर्तो जावन आसा. आमचे अस्कतकाय बोगसून तुज्या मोगान आमकां बरोवन तूं चलयता आसतना आज आमी तुजे समोर दवरलेलीं तेसावां बेसावांनी बदली. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचें करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. वेदीसशी बापा येता अर्पण आमचें करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव
पर तूं आमचो रचणार सृश्टेचो भेटयता मुंडो गोवाचो दूर आमच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कोडीन बदलून तिजे वेता खाण जावं मेदीसशी बापा येता अर्पण आमचें करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजें म्हाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पयसच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, कोणीय जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडास केला आनी ताणेंच ते इश्टां पासत पूण आमा दुस्माना पासत कुर्सार आपलो जीव दिलो. ह्या ताच्या उतरां चिंतना वर्त्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिताव आनी ताच्या बळान तीस मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर म्हूण मागताव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्गळे आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कैदनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण दी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या पर आमी यज्ञांतल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपोवन दिलो तेन्ना आपूण करो याजा करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिले. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हास तो सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या भावा. पूण सगळीं तुका जय. पूण सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे घेता ताका जय. पूण सगळीं तुका जय. पूण सगळीं तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुजे पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक
हे काश परसा तूं समयत आसायत. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवनशाक आमी हाडल्यान ती दिणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवशाक तूं पवित्र कर. तुजीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तीच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी ससनी कराराचें रगत. पातकाचे भोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत तें वारावतलें. हें म्हज्या आवडा साकारात. बवडतसो घोट पर गोटुया. या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्यात सौम्याचे सुख आम्ही अप्रेता. बापा आमचे सोडून बसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरण असो, तुज्या नंबरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार चडणे सोमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाच्या माये भोव भगवंत अवकार मरयेच्या, तुज्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस भक्त सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, फ्रांसीस आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस गवळे आनी मनयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटोवन दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान पदवेदार बापा सूर्यवंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमीन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पविसा तुझे रास आमकां येव तुझी खुशी सगा जाता तशी संवसारां जावं. आमचो तीस पडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशे आमची पातां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाका पूण वायटान ती आमकां निवार आमकां निवार आमकां निवार. सर्वीस परसर वायटांतली आमकां निवार दये करून हे जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बागेनी आमचे सोडूंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे मरुष्य नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंगांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोणान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमीन. सुमीची शांती सदां घाल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जिवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू हांव तुका कर्जांत्या घेता संतोषान तुजे मात्र गसेवता. तुजे थंय जेजू आवाज एक जाता तुजेर सोम्या पातयेन हांव रावता. जेजू हांव तुका काळजांत्या घेता संतोषान तुजे मात्र गसेवता. तुजे थंय जेजू आवाज एक जाता तुजेर सोम्या पातयेन हांव रावता. जेजू तूं
जेजू ये तू काळजांत वेडा कर या टाण्यात तुका घेवन सदां हांव आशेतां आत्मो म्हजो तुका सदां नीत अत्रेकता तुका सेव तो आतां लालेता जेजू ये तू काळजांत वेडा कर या टाण्यात तुका घेवन सदां हांव आशेतां आत्मो म्हजो तुका सदां नीत अत्रेकता तुका सेव तो आतां लालेता. आमच्या काळजांत जेजू आयला, जेजूक आमी सेवला, जेजूक आमी अर्गां दिवया. आत्मीक रिती आज आमच्या भितर तो आयला आनी ताणें आमकां ताज्या मोगान अभिशेक केला. कंगाल जावचें नाका, निराश जावचें नाका. युकरिस्तीक क्रिस्त ताज्या मोगान आमकां भरता. सुमया तुज्या मोगान आमच्या परजे भरल्या खातीर अर्गां दिता. ह्या मोगाद्वारे आमच्या भितर अशी सर पिडा सिडा गूण जावं दी. तुजो युकरिस्त आमकां भलायकी हाडून दी. अर्गां तुका सुमया जेजू, ओगळाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत उतरान भलायकी रक्तान सुटका आनी युकरिस्ताचे संपूर्ण आशिर्वाद तुमी जोडून क्रिस्ता खातीर जीव करपा तो तुमकां दिवन दी. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या आज्ञा पाळून जेजू तुज्या मोगान सदां जियेलो, तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताज्या मोगान जियोवची म्हूण ताणें आमकां सांगलां. सदांच पूण बोव कर ह्या सातोळ्यांत ह्या ताज्या उतरा प्रमाणें सोलून आमचें कालतें किरकोळ जिवीत बाळटा तसल्या फळांनी सुफळ करूंक आनी अशें जेजून बसयलो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी अत्रेकताव. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमच्या काळजांनी जियोवंक धाड म्हूण मागताव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं, तुमचे सवी आसूं. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरू. आमीन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. आमीन. भावार्थ वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सरकार ससनाच्या सुखाक तुमी पावू. आमीन. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सुवे सदां आसूं. आमीन. वचून या. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. झडलो उजवाड आमचो फंकून दैरान आमी भरून परगट्या क्रिस्ताक शांती पासत वावरून नीती पासत सुजोन संत सगळ्यान राखून जावया साच मोगाक. जेजू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. तुर्बेंचो आमी आसन जियेशें सदां घाल. जेजू तूं आमचो आधार, मोगान तूं आमकां सांबाळ.
केशेंक सदांचा मुखार पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद आमकां भगवंत कुर्साचे करुवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.